रिसेंट बाबतीत जण कोणा डिटेन केला कितेतरी इश्यू खातीर आनी कांय करूना फस्ट तांकां फोन करून दवरलो. सो हांव विचारपाक गेलो कितें जालें विचारपाक गेलो जाल्यार तो PSI जो आसा तो स्टाफान म्हाका सांगलें अशें जालां. सो हांव PSI कडेन आसा म्हणल्यार PSI विचारपाक गेलो सायड कितें जालां तो म्हाका टावटींग विचार करता म्हणजे टावटींग नॉर्मल रोडाक टावटींग केन्ना म्हणटा तूं आपल्या शिकयतलो काय म्हणपाक तूं आपलो कायदो शिकयता तूं कितें येयला काय म्हणपाक तूं वच म्हणपाक पुलीस स्टेशनार तुका लागना म्हणपाक. आमी पण म्हाज्या फ्रेंडाचो स्टाफ नांव आयला जाल्यार तूं ना तूं वच म्हणटा तूं वच कंटिन्युअसली वच म्हणटा आमी पुलीस स्टेशन कोणाचें कोणाच्या बापाचें उत्तर जाल्यार ताणें काळान झण्ण म्हाजे थापट मारलो तो मारलो. देन आय स्टार्टेड गोईंग आउट ऑफ द पुलीस स्टेशन. म्हाका घर धरून व्हरून भितर डिटेन केलो म्हाजो मोबायल काडून घेतलो. म्हणजे इतलेंच म्हणलें की हांव आय कूड बेर इट लायक बीइंग हेल्थी हांव बेर करपाक शकलो. कितें सामान्य मनशाची परिस्थिती म्हणजे माझी जर ही परिस्थिती जाल्यार बाकीचे जर बारीक साधारण मनीस गेला ताची परिस्थिती कितें जातली हो विचार करून म्हाका त्रास. आनी ह्याच PSIचे खूब कंप्लेंट्स आसा. नाव कितें PSI राजशेखर रेड्डी. PI नाशिल्लो आमी पुलीस स्टेशनार वचपाक पयलीं PI कॉल केलें. PI म्हाका सांगलें आपूण ताका सांगता म्हणून पूण PI पुलीस स्टेशन नाशिल्लो. ताच्या नंतरूय कंटिन्युअसली PI कॉल करपाक ट्राय केलो. PI पुलीस स्टेशन मेळूना कॉन्टेक्टूय जावना. मागीर कितें जालें तुका? मागीर कांय ना म्हाका मागीर सगळे लोक आयले. लोकांनी ताका विचारलें तुवें कसो मारलो तुवें सॉरी म्हणपाक आपले इन स्पर ऑफ मुवमेंट आपलो हात उखल्लो म्हणपाक म्हाका म्हणपाक वच गेलो जाल्यार म्हाका घरा कडल्यान हेडीक जावपाक लागली. तूं आयल्या भशेन सो आय वेंट टू द हॉस्पिटल काणकोण सिंगला थंयच्यान म्हाका हांगा आतां तूं कितें मागता तेजेर एक्शन जावचें? हांव म्हणटा अशी पाळी फुडें आनी कोणाचेर येवची न्ही म्हणून ताचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावचें. प्रोबेशन पिरियड आल्लो PSI ही इज ऑन प्रोबेशन पिरियड. प्रोबेशन पिरियड केन्ना हुंचे सिरीसे कोणूय आसल्यार यू हॅव टू बी सो केअरफुल. पूण आज असली परिस्थिती कापस्तात पळय भुरग्याची अँड ही इज असॉल्टिंग संदेश. तुका दिसता आमचेर कोणाचेर देखून तापड मारलेलो वाय वी शूड कीप क्वाइट इन सेल्फ डिफेन्स. डोंट यू थिंक वी शूड बी हिटिंग बॅक हे भुरग्याचेर आनी संदेशान परत तापड मारपा जायनाशिल्लें just because you are inside the police station out of respect he has stayed quiet. In self defense that parat he could have assaulted him but he has not done it and everybody knows, we also know that Sandesh could not have stayed quiet. But ही परिस्थिती आज गोंयांत कित्याक जाता आनी एक्शन हेजे जातले की नाही या आज मागीर हेतू शिगम्या भोंवताले मडगांव रेप जाल्ली तेन्ना आज फातोर्डा FC गोवा हेटाय आज गोळे थिंग भोंवतले हेजी एक्शन जावपाना. सो क्वेश्चन मार्क SP गोळे फातोर्डा स्टेडियम दाखोवंक जातलो आनी आज एक्शन घेवपाक जावपाना. ताबडतोब त्या भुरग्याक इमिजिएट डिसमिस करपाक जाय नॉट सस्पेंड डिसमिस and this has to be a message very clear and he has to be not only dismissed also that there has to be a penalty imposed upon him. He has to be arrested also for doing such crime that too inside the police station. आज चल्लो कितें this is the whole problem. भंय मुळो ना कोणाक and this is what is happening and everybody knows. आज जरी तरी हीच परिस्थिती बाहेर आणि कोणाकूय जाल्ली आणि भितर देखून जाल्ली दॅट पर्सन वुड हॅव डेफिनेटली गिवन बॅक अँड असॉल्टेड बॅक एज सेल्फ डिफेन्स ऑन दॅट PSI जस्ट बिकॉज संदेश बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी आणि हे पॉलिटिकल जातले आणि बोवाड जाता म्हणून दिस मॅन हॅज स्टेड क्वाइट अँड आय एम सरप्राइज्ड दॅट ही हॅज taken this slap for no reason. Gorjebhai, immediate action. He has to be dismissed tonight. आज राती कोड्या he has to be dismissed. He cannot stay at that police station because video footage आहे तिका. He will tamper to that footage if he is staying there and if he is continuing his duty. DGP भी है करतलो तुम्ही. I have informed the South Goa SP. I have already called him. I have informed him. I have also sent him an SMS. So he is aware. I am waiting for his action to see what he is going to do. ना चले की Dr. Sangila, if you see there is swelling here, and what we understand is Master again nervous, and he's getting some these sensations so that he's having some pain, and his eyes dizziness. So Master they are going to send him for CT scan, and CT scan done Master admit for that. Then they'll have to wait for 24 hours to see what is happening. But yes, that is what the doctor said. He's going to be admitted. But the whole thing here today, you see, आज परिस्थिती law and order situation. What we will do
एक कॉमन मनशाक आम्ही देखून तुम्ही देखून मिडियाक देखून आज तू जाणा अति संतोषाचे जेन्ना थिंग एसॉल्ट जालो अजून पसून ते सॉल्व जालें ना. विचार कितल्यानी एसॉल्ट जावपा जाय. मिडियाक मारताय, जे कोण आम पॉलिटिकल पार्टीजां इनवॉल्व आहाय तांकां मारताय, भुरग्यांक रेप करताय. बट वेर देर इज जस्टीस आनी करप कितें लॉ अँड ऑर्डर मागीर हातींक येयलें म्हणटकीर मागीर हातींक येयलें म्हणटकीर. बट दिस इज हाऊ इट इज हॅपनिंग. We want dismissal of this boy. He cannot stay in that police station tonight, and action has to be taken against him. Plus, he has to be arrested. He has to be arrested for doing this offense, that too in the police station. म्हणजे ऍक्शन घेणार तुमचं फ्युचर पोस्ट कितें हेजे Action घेना जाल्यार future post कितें we will do tomorrow. We will not let anyone know, but we want action now. We want to see what is happening tonight.